नोव्हेंबर म्हयनो म्हटल्यार काय एक कन्सिस्टंट गजाल जी आमकां गोंयांत दिश्टी पडटा ती म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ह्या वर्सा 56 आपले इयर कंप्लीट करता. आनी त्या निमतान दर वर्सा आमी जाणा की एक कन्सिस्टंट आमच्या वांगडा गोवन फिल्म डिरेक्टर आसा तो म्हणजे साईनाथ उसकयकर. माय फादर इन्व्हेंटेड वडा पाव ही तेजी डॉक्युमेंटरी. आनी ह्या डॉक्युमेंटरी बद्दल जाणा जावन घेवपाक आमी साईनाथ उसकयकराक मेळ्ळ्या. जाणा जावन घेया की ही डॉक्युमेंटरी ताणें कित्याक केली आनी हेची हिस्ट्री कितें आसा ती. साईनाथ, तुका आमच्या कार्यावळीन येवकार कशें दिसता? थँक यू. दर वर्सा तूं इफ्फीक आसता. ह्या वर्सा कितें वेगळेपण दिसलें तुका इफ्फीक? ना ह्या वर्सा म्हाका दिसता खूब यंग गोंयकारांचें पार्टिसिपेशन म्हाका वाडलां अशें दिसता. सो फिल्मा बद्दल उलोवचें जालें म्हणल्यार हांव वर्च्युअल भारत म्हणून एका कंपनीन काम करता. सो वर्च्युअल भारताचो मिशन कितें आसा की तांकां 1000 शॉर्ट फिल्म्स करपाक जाय इंडियन कल्चराचेर. सो वेगवेगळ्यो थिम्स आसा, सोशल चेंज, अर्बन कल्चर, फूड. सो ह्या सगळ्यांचेर तांकां 1000 फिल्म्स करपाक जाय. सो तेन्ना बॉम्बेन तांणी डिसायड केली की आमी एक फूड फिल्म करुया. आनी त्या फूड फिल्मान तांणी चिंतलें की आमी वडा पावाचेर पिक्चर करुया. सो हांव रिसंटली जॉयन जाल्लो. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट असायनमेंट. ताणें म्हाका दिलो की तूं मुंबय एक्सपिरियन्स कर आनी वडा पावाचेर एक फिल्म कर. सो मागीर रिसर्च केल्या उपरांत फायंड आवट केलें की आमचो दादरूच वडा पावाचें इन्व्हेन्शन जाल्लें. सो दादर मागीर विजीट केलें हांवें त्या फॅमिलीक. वैद्य नांव त्या फॅमिलीचें. आनी ताणें एक्सेस दिलो. मागीर कळ्ळें की ताचेर ऑलरेडी खूब इंडियन एक्सप्रेसाचेर मागीर मराठी लोकल न्यूजपेपराचेर खूब रिपोर्टींग जाल्ली आसा. BBCनूय ताका कवर केल्लो आसा. सो मागीर इन्फॉर्मेशन काडलें आनी तेन्ना मागीर डिसायड केलें की वील मेक अ फिल्म ऑन दीस सब्जेक्ट. सो मागीर तें वी टेल इट थ्रू द पर्स्पेक्टीव ऑफ द सन. अच्छा. सो चल्याचें नांव नरेंद्र वैद्य. नरेंद्र वैद्य इज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉमर्स. पूण तरी तो दादर स्टेशनाच्या भायर पार्ट टायम फूल टायम तो वडा पाव विकता. कित्याक तो म्हणटा की आपल्या बापायची लेगसी एक ना एका रुपान आपल्याक फुडें व्हरपाक जाय, कंटिन्यू करपाक जाय. सो तें म्हणजे आय रियली रिस्पेक्ट द मॅन फॉर दॅट. आनी आज सुद्दां सकाळीं म्हाका ताणें फोन करून विशीज दिल्या की स्क्रिनींग बरें जावनी. सो इट्स अ व्हेरी गूड डिसंट फॅमिली. आयजूच तुजें स्क्रिनींग आसलें, सो म्हाका सांग लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसलो, लोकांनी कितें म्हटलें? ना लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी एकूच म्हणलें की वडा पाव खावपाक जाय म्हणून आतां आमकां पिक्चरान. सो उद्देश आमचो तोच आसलो. पण एक वेगळी तातूंत मॅसेज कितें आसा की पिक्चर म्हणजे वडा पावाचें इन्व्हेन्शन हें बाळासाहेब ठाकरे कडेन रिलेटेड आसा. सो बाळासाहेब ठाकरेन मराठी लोकांक बॉम्बेन एक उलो मारलेलो की तुमी सेल्फ रिलायंट जाय, तुमी म्हणजे स्वताची कामां करा, तुमी नोकरी करूं नाका, तुमी नोकरी करपी न्हू नोकरी दिवपी जाय. सो त्या मुमेंटाचेर त्या अशोक वैद्यान हें फूड स्टॉल आपलें सुरू केलें आनी वडा पाव तयार केलो. पूण म्हाका दिसता आयच्या डे एन एजान जेन्ना आमी सगळो जो कल्चर गोंयान पळयता, इट इज एन इन्स्पिरेशन फॉर आवर कल्चर ऑल्सो की आमी सुद्दां अशेंच सेल्फ रिलायंट जावपाच्या वाटेर वचपाक जाय. स्वावलंबी जावपाक जाय. स्वावलंबी स्वयंपूर्ण कितें म्हणपाचें आसा तें. बट तें म्हणजे एक इन्स्पिरेशन तरी आसा. कितले मिनटाची सादारण डॉक्युमेंटरी? आणि 10 मिनटाची शॉर्ट डॉक्युमेंटरी. कित्याक वर्च्युअल भारत जाणी हें फिल्म प्रोड्यूस केलां, म्हणजे वर्च्युअल भारत आनी भरत बाला तांची मॅन्डेटूच ती आसा की तांकां 1000 शॉर्ट फिल्म्स करपाक जाय अंडर 10 मिनिट्स. सो दॅट्स वाय इट फिट्स इन दॅट. अदरवायज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बट वी वॉन्टेड टू टेल अ कॉम्पॅक्ट स्टोरी, विज्युअली व्हेरी एनरिचिंग इन 10 मिनिट्स. टीम आणि कोण मेंबर्स आसले तुज्या वांगडा? So first of all, produced by BBP Studio Virtual Bharat, ad director Bharat Bala आणि ते प्रोड्यूस केला. शूट जे आसा ते रोहित मोरे आणि सूरज ठाकूर आणि शूट केला. मागीर ताचें म्युजीक आसा माल फंक्शन म्हणून एक DJ आसा कॅनडाचो, ताणें केला. एडिटींग जे आसा ते नवतिका शर्मा आणि साऊंड डिझायन एंड मिक्सिंग माधव पाटील आणि कलर ग्रेडिंग जे आसा ती यश खैरे म्हणून आमच्या फ्रेंडान केला. सो ही आमची एक कॉम्पॅक्ट टीम जाणी हें पिक्चर वचून केलां. आनी आमी पीक आवर्सान दादर स्टेशन कशें आसता, दादर स्टेशन इज लायक अ क्रिकेट स्टेडियम. सो मजा आयली तें एक्चुली करपाक. इट वॉज गूड फन. आतां म्हाका सांग, इफ्फीक ह्या वर्सा तूं पार्टिसिपेट घेवन गेल्लो, सो ह्या वर्सा आनी खंय तूं आपली फिल्म मे बी फ्युचरान फिल्म फेस्टिवलाक दाखयतलो? आतां पळय आमी अप्लाय तरी केलां, म्हणजे आतां ऑलमोस्ट हें वर्स आतां एंड जावपाक गेलें. सो इट्स टायम फॉर अ न्यू फिल्म. सो वी आर गोईंग, म्हणजे आतां आनीक हांवें डॉक्युमेंटरी डिरेक्ट केल्या. सो ताजो आतां फेस्टिवल रन सुरू जातलो. तें एक म्हणजे ताजे बद्दल सांगचें म्हणल्यार हांवें ती व्हायट रनान शूट केल्या. गुजरात कंप्लीट व्हायट रण ज्या जाग्यार आसा, सो इट्स अ रण ऑफ कच्छ. सो तें इट्स अ बॉर्डरींग डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डरींग विलेज ऑफ पाकिस्तान. थंय 4 मुस्लीम शेपर्ड कम्युनिटीचे सिंगर्स आसा. थंय वाई म्हणून एक म्युजीक फॉर्म म्हणटा. आनी
फूल इंडियेन ते 4 जाण हे म्हणपाक शकता. सो समजा ते फाल्यां गेले जाल्यार म्युजीक फॉर्मूय इंडियेंतल्यान गेले. सो ते ते 4 जाणांचेर हें पिक्चर आसा की ते आपली लेगसी कशें ट्रान्सफर करपाच्या प्रोसेसान आसा. सो दॅट इज द नेक्स्ट फिल्म. सो नेक्स्ट फेस्टिवल रावंड इज फॉर दॅट. खरेंच एक आयडिया आणि अशे प्रकारचे जेन्ना कल्चर जे आमचे इंडियेचे राखूंक जाय आमी आणि फिल्म एक माध्यम आसा जे हे करू शकता. तुका ऑल द बेस्ट तुज्या फिल्मा खातीर. डिलायला लोबो जी वायस चेअरमॅन आसा AICC तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें हांवें म्हणजे थिएटरानूच की गोवन सेक्शन जो जाता पळय थंय ते गोवन सेक्शनान जे डिरेक्टर्स आनी फिल्मां सिलेक्ट जाता तांकां मोमेंटोज दिता पण तांकां सर्टिफिकेट्स मेळना ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स. पण इंडियन पॅनोरमा किंवा बाकीचे सेक्शन पळयले तांकां मोमेंटोज एज वेल एज सर्टिफिकेट्स मेळटा. सो हांवें मॅडमीक रिक्वेस्ट केलें आनी हांव EICCूय रिक्वेस्ट करता की जे गोवन सेक्शनान फिल्म मेकर्स सिलेक्ट जाता जी फिल्मां सिलेक्ट जाता तांकां समजा ऑफिशियली तुमी सर्टिफिकेट्स दिले जाल्यार इट्स लायक अ ऑफिशियल हें की यू आर पार्ट ऑफ इट. अदरवायज म्हणजे इट ॲड्स टू द सेलिब्रेशन. सो तिणें म्हणजे तिणें पॉझिटिवली तें रिस्पॉन्ड केलें आनी ती म्हणपाली आय विल टेक इट अहेड. सो आय रिली वॉन्ट टू थँक हर फॉर दॅट की तांणी म्हणजे हांवें जस्ट तांकां लावंजान बसयलें ताणें रिक्वेस्ट केली मुद्दो मांडलो अँड शी हर्ड इट. सो आय होप इट गोज वेल अँड आय होप इट हॅपन्स नेक्स्ट दीस इयर नेक्स्ट इयर वेन एवर बट इट शूड हॅपन इज वॉट आय फील. तुजी इच्छा पूर्ण जावची आणि खरेंच गोंयान आमी म्हणटा की टॅलंटाची कमी ना. सो जेन्ना अशा प्रकारचे जेन्ना स्टेप्स फुडें येतात किंवा जेन्ना सरकारा कडल्यान जेन्ना सत्कार जाता लोकांचो डायरेक्टरांचो तेन्ना आनीक फिल्म कल्चर आमच्या गोंयान हळू डेवलप जावपाचे चान्सीस चड जाता. सो तुका तुज्या प्रोजेक्टा खातीर ऑल द बेस्ट आणि अशेंच दर वर्सा आमकां वेगवेगळी फिल्मां हाडत राव आमकां गोंयकारां खातीर प्रावड मुवमेंट असो हाडत राव. थँक्यू. थँक्यू टू प्रुडंट मिडिया. थँक्स टू यू ऑल्सो फॉर ऑलवेज फॉलोईंग मग एवरी इफी आमी मेळटा आनी इंटरव्यू करता. सो आनी तुमच्या ऑडियन्स मेंबरांकूय थँक्यू जे आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स दिता. थँक्यू.